अहवाल आसा तो महाराष्ट्रान गोंयांक धाडून दिल्लो आसा। सध्या गोंय सरकारान 2 सदस्यांची समिती नियुक्त करून त्यांच्या वरवीं ह्या एकंदर प्रकल्प जो अहवाल आसा त्याचो अभ्यास करपाक सुरू केल्लेले आसा। महाराष्ट्र सरकारान आता विड्डे हांगासर 4 धरणाचे प्रकल्प जे आसा ते फुडें रेटपाचे ठरयल्लेले आसा आणि 5वो प्रकल्प जो आसा तो आंबडगांव हांगासर ते हातान घेताले। केरकार म्हणटा म्हादय वादात महाराष्ट्रान सदांच कर्नाटक सरकाराची बाजू घेतल्या। म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलान 1.33 टीएमसी फीट उदक महाराष्ट्राक दिला। गोंय सरकारची बाजू जी आसा ती भक्कम करपाक महाराष्ट्र यत्न करताले, पूण तातूंत कांयच तथ्य ना। कारण हो जो मुद्दो आसा तो तिनूय राज्यांचो मुद्दो जो आसा तो आता सर्वोच्च न्यायालयान आणि लवादा समोर सुनावणीक येवपाचो आसा। ज्या वेळार महाराष्ट्रान गोंयांक मदत करपाक जाय आसली त्या वेळार महाराष्ट्रान आपणाक कृष्णा न्हंयच्या उदकाचो वांटो अदीक कर्नाटक दिताले ह्या आशेन तेंची बाजू घेवपाचो यत्न केल्लो आसा आणि एकंदर गोंयचेर कूरघोडी करपाचो प्रत्येक वेळार ह्या लवादाच्या एकंदर सुनावणी वेळार महाराष्ट्रान यत्न केल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।